स्वागत करता. आज विशेष पत्रकार जी परिशद आम्ही आपयल्ली आसा त्या संदर्भात तुमकां ब्रिफींग करपा खातीर मुद्दम आपयल्ली आसा. तातूंतलो एक विशय आमकां सगळ्यांक खबर आसा की फाटल्या मार्च म्हयन्याच्या 25 तारखेक आमी श्रमधाम हो कॉन्सेप्ट लॉन्च केलो आणि बरोबर 2.5 ते 3 म्हयन्यापर्यंत आमी ही सक्सेस स्टोरी सक्ती कथा सबंद गोंयच्या लोकांसमोर दवरली आणि एक सक्सेसफूल कॉन्सेप्ट गोंयाक न्ही गोंय भायरच्या लोकांसमोर सुद्दां दवरलो आणि सबंद गोंयच्या लोकांक तो भावलो आणि हो कॉन्सेप्ट असोच आमकां फुडें व्हरपाचो आसा. त्याच विशयाचेर पावल आमी दवरता आसतनाच आतां आमी म्हज्या वाडदिसाच्या निमित्तांतल्यान 27 जुलय ब्रेस्तार दिसा म्हजे वाडदीस आणि त्या निमित्तान आमी सगळे जे काणकोणचे सगळे कार्यकर्ते आमचे वेलविशर गोंयभरांतले आणि एक विचार करून आमी ताजी फुडली एक स्टेप मारता. काणकोण तालुक्याचे व्हिजन आनी मिशन असो कॉन्सेप्ट व्हरता आसतना समृद्ध काणकोण असो विशय फाटल्या सादारणशे वर्सभर आमी चर्चा करताली, ताजेर उलोवप जातालें. ह्या विशयाचे एक प्राथमीक स्वरुपाचेर एक तो कॉन्सेप्ट कितें आसा, विशय कितें आसा तो आमी 27 जुलयाच्या दिसा म्हणजे एक जाहीर कार्यक्रम 5:30 वरांचेर गव्हर्मेंट हायर सेकंडरी काणकोणाक करता आणि ह्या कार्यक्रमाक विशेष करून आमचे आदले युनियन रेल्वे मिनिस्टर सुरेश प्रभू हांकां विशेष अतिथी म्हणून ह्या कार्यक्रमाक आमी आपयल्ले आसा आणि त्याच बरोबर प्रेस मिडियाच्या माध्यमांतल्यान आमी आमचे गोमंतकाचे संपादक राजू नायक आपयल्ले आसा. तशेंच आमचे गोवन वार्ताचे किशोर नायक गांवकर, तशेंच आमचे काणकोणचेच पण एक ज्येष्ठ पत्रकार संदेश प्रभुदेसाय हांकां आपयल्ले आसा आणि हाचेर ह्या विशयाची एक भासाभास जातली आणि सादारणपणे आमी एक ढोबळपणे जे आसा न्ही एक 5-6 एरियाज आमी फिक्स केल्ले आसा. तातूंतले पयली एरिया जे आसा आमी सादारणशे म्हणटा की आज काणकोण तालुका विकास गोंयचो विकास म्हणटाना आज आमी अंत्योदय तत्वाचेर काम करता आसतनाच शेवटच्या मनीस समृद्ध आनी सशक्त जावप हो विशय धरता आसतना की आमी सोशल सेक्युरिटीज ह्या संदर्भांतलो म्हणजे काणकोण तालुक्याचो फुडल्या 5 ते 10 वर्सां भितर एकही मनीस आसा न्ही तो असाई हताश निराश खंयच्या क्षेत्रांत आसपाक जायना. हो कॉन्सेप्ट घेवन त्या कॉन्सेप्टाची आमी एक बांदणी म्हणजे खंयच्या एरियेक आमी काम करूं शकता असो एक ब्रॉड विचार आमी त्या एका कॉन्सेप्टान दवरलो आसा आणि जेणे करून आमकां कशा तरेन काम करपाक जाय एक रोडमॅप आसा आनी तो फिक्स करता. दुसरो विशय आमी जो विशय घेतलेलो आसा आरोग्य क्षेत्रांत जे आसा न्ही आमी कशा तरेन काम करता म्हणजे सद्यांक एक चिंता आमकां सगळ्या आसता न्ही ग्रामीण भागांतलो सर्वसामान्य मनीस आसा न्ही तो आरोग्याच्या बाबतींत थोडोसो घाळ रावता आणि शेवटच्या हाजेर तो वता आसतना धडपडपाचो प्रयत्न करता आणि मागीर ताका उपाय नासता आणि अशा कितल्याशाच लोकांचें जीवन जें आसा न्ही की निश्काळजीपणान वता हें आमकां लक्षांत घाल्लें आसा आणि त्यामुळे आरोग्य क्षेत्रामध्ये आमी कशा तरेन काम करतले एक तरेक आमी प्रारंभीक आमी ठरलें आसा की काणकोण तालुक्याच्या सगळ्या लोकांची की मेडिकल टेस्टिंग जे आसा न्ही म्हणजे आज ज्यो एक प्रकारचे मशीन आयिल्लें आसा आणि त्या मशिनाचो उपयोग म्हणजे सादारणचे एक 34-35% प्रकारच्यो टेस्टी आसा न्ही तो गांवांक थंयचे जावंक शकता काय अशा प्रकारचे प्रारंभ सुरू करता. त्यानंतर फुडल्या काळात फुडें वचून जे आसा न्ही म्हणजे हेल्थ सेक्टरामध्ये म्हणजे काणकोण तालुक्यामध्ये आशिल्लें गव्हर्मेंटाचो हेल्थ सेक्टर तो कसो अपग्रेड करप आणि प्रायव्हेट सेक्टर किंवा तातूंतल्यान फुडें एखादें जे फुडें वचून जे आसा न्ही एखादी मेडिकल कॉलेज सुद्दां जो आसा न्ही फुडें जावंक शकता काय ह्या संदर्भाचे विचार फुडें आमी घेवन वता जेणे करून आरोग्य क्षेत्रांतले जे उणाव आसा न्ही ते थंयचे आमी भरूंक येवपाक शकतले. सगळ्यांत जो विशय आसा न्ही आज आमी सगळे धडपडटा म्हणटे की आज रस्ते उदक लायट म्हणजे आज गोंय स्वतंत्र जावन सुद्दां आमी 60 वर्सां जावन गेली सुद्दां आज म्हणजे बेजीक इन्फ्रास्ट्रक्चरचे आमी संघर्श करता. ताचो खंय तरी एक फुल स्टॉप आमकां दिवपाक जाय आणि त्याच प्रमाणे आमी ठरयता की सादारणशे 2030 पर्यंत आमच्या 2030 लागचे ना ह्या विशया खातीर
सदांचे एक 3-4 वर्सां भितर आसा न्ही आमकां लागणारे सगळ्या प्रकारचे इन्फ्रास्ट्रक्चर म्हणजे रोड उदाहरणार्थ गेले तर जायत ती कर्मघाटाचो रस्तो जो 4 लेन हायवे आमकां एक 3-4 वर्सांनी आमी कंप्लीट करूंक शकता हो टार्गेट घेवन वचचें पडटलो आमकां आणि अन्य क्षेत्रांमध्ये उदका संदर्भाने किमान 8 तास आमी उदक दिवंक शकता काय म्हणजे त्या खातीर लागणारे इन्फ्रास्ट्रक्चर लायटी संदर्भात पूर्ण अंडरग्राउंड केबलिंग करप ज्यो रिक्वायरमेंट आसा त्यो पूर्ण करप आसा अशा तरेच्यो जे बेजीक इन्फ्रास्ट्रक्चर लागता की ते आमकां फुडल्या 3-4 वर्सां भितर आमकां सोंपोवप आणि त्यामुळे तो एक टार्गेट आसा आमगे काणकोण विजन आनी मिशन कन्सेप्टा भितर त्यानंतर सगळ्यात विषय आमी जो विचार करतालो तो शेती प्रधान आसा म्हणजे खंयचोय मनीस साधारणशे आमचे काणकोण तालुक्यांत तो 60-70% लोक आसा न्ही आज अजुनूय जे आसा न्ही शेती कडेन संबंदीत आसा बारीक कमी अधिक प्रमाणात शेती करता हाका ह्या शेतकाराक ताजे आशिल्ली ताकद ती ताच्या म्हणजे ताजे पैसे जनरेट जावपा खातीर कशें करूं येता त्याच विचार करता आसतना आमी आज सरकारचो आमी विचार करता की ऑर्गेनीक शेती ह्या कन्सेप्टाचेर वता म्हणजे फुडल्या 2030 पर्यंत आसा संपूर्ण काणकोण तालुको म्हणजे ऑर्गेनीक जावंक शकता काय कितें की हाज्या दृश्टिकोनाच्यान प्रयत्न करता आसतना ते अन्य खुबश्यो गोश्टी आमकां करच्यो पडटल्यो त्यामुळे एग्रोबेज इंडस्ट्रीज हाचोय कन्सेप्टाचो विचार आमकां करून की ज्या म्हणजे काजू आसतले पणस आसतले ज्या आसा ते जे प्रोडक्ट आसा काणकोण तालुक्यांत पिके गोंयांत पिकपी ताजें व्हॅल्युएशन करून जे आसा न्ही आमी करूं शकता त्याच्यामुळे शेतकऱ्यांक जे आसा न्ही किंवा जो सामान्य मनीस आसा ताजे कडेन आर्थीक जे आसा न्ही ती बळकटी ताका येवंक शकता हाचो विचार करता ताज्या फुडें वचून विचार करतलो आमी आज गोंयांत जे आसा दुधाची अत्यंत गरज आसा म्हणजे एखादी डेरी स्टेट आमी उबी करूं शकतलो म्हणजे केंद्र सरकार गोंय सरकारच्या माध्यमांतल्यान डेरी स्टेट जर आमी उबी करपाक शकले जाल्यार म्हाका दिसता त्या प्रमाणे म्हणजे पूर्ण मेकनायज पद्दतीन आमी करपाक शकले ताजें पूर्ण व्हॅल्युएशन करपाक शकलो तर जातली थंयचेच आमकां अनेक प्रकारचे रोजगार निर्माण जावंक शकता ताज्या फुडें वचून आमी सादारणसो विचार करता की काणकोण तालुक्यांतलो प्रत्येक तरुणाक जो रोजगारा संदर्भात कशा तरेन आमी एज अ सरकार म्हणून जे आसा लोकप्रतिनिधी म्हणून विचार करपाक जाय त्या दृश्टीन विचार करता आसतना की आज सुदैवान म्हणटा ते काणकोण तालुक्यांत जमनी आसा न्ही म्हणजे कोमलदारी जमनी बाकी अन्य जमनी आसा म्हणजे मुबलक जमनी आसा की फाल्यां जर खंयचोय जर इन्व्हेस्टर आयले जर जायत न्ही ताका इन्व्हेस्टमेंट करपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान किंवा ग्रीन इंडस्ट्री सेटअप करपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान आमी सहकार्य करूंक शकता अशा तरेचे थंयच्या आमचे स्थानिक लोक आसा की आमचे कोमलदारीचे महाजन आसा तांणी प्राधान्य दिलें आसा त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात आमी इन्व्हेस्टमेंट जर हाडून ग्रीन इंडस्ट्री जर आमी सेटअप करपाक शकले जाल्यार थंय म्हाका दिसता बऱ्याच प्रमाणात जे आसा न्ही की लोकांचे प्रश्न थंय आमी सोडोवंक शकतले त्या फुडें त्याच बरोबर की ट्युरिजम सेक्टर आनी कल्चरल सेक्टर आज आमी लोकोत्सव करता त्या आमी जाणा की गेली 22 वर्सां आमी लोकोत्सवाची आमची म्हायती आज गोंयांत न्ही देशभर आमी पळयल्लें आसा की गोंयचें ओरिजिनल कल्चर आपणें प्रोटेक्ट करून की गोंयच्या कल्चराच्यो खुबी आसा न्ही त्यो देशभरांतल्या गोंयभरांतल्या लोकां समोर दवरपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान आज आमकां सक्सेस मेळ्ळें आसा की आमच्या लोकोत्सवाक सादारणशे आसा न्ही 2 लाख लोक येता म्हणजे आमी इतल्याचेर समाधानी ना म्हणजे काणकोण तालुको हो सांस्कृतीक राजधानी जावंक शकता काय की त्या दृश्टिकोनांतल्यान ट्युरिजम सेक्टर जो आसा न्ही तो इको टुरिजम एग्रो टुरिजम आशिल्ले बीच आसा ते कशें इम्प्रूव्ह करपाक येता आणि तातूंतल्यान म्हणजे मेजर हॉटेल इंडस्ट्रीज सुद्दां जे आसा आमी येवंक शकता अशा सगळ्या ढोबळ हातूंतल्यान आमी वेगवेगळ्या एंगलांतल्यान विचार करता तातूंत काणकोण विजन आनी मिशन आनी ह्यातल्यान की समृद्ध काणकोण म्हणटा आसतना की काणकोण तालुक्याचो प्रत्येक मनीस आसा तो सक्षम ताकदवान जावप हो आमचो एक निर्धार आसा आनी त्यामुळे 2030 पर्यंत जे आसा न्ही हो आमी टार्गेट दवरलो आसा आमकां एक अत्यंत बुद्धिवान मनीस की ह्या ताच्या बुद्धिमत्तेचो उपयोग केवळ ताजोच म्हणून न्ही गोंयभरांतले जे बुद्धिजीवी लोक आसा तांचे आमकां सहकार्य जाय म्हणजे हो हांव रमेश तवडकर किंवा आमचे सगळे कार्यकर्ते आमी जरी म्हणलें म्हणून हें जावपाचें न्ही गजाल ताका खूब लोक लागता आनी त्यामुळे म्हाका एक आतां पर्यंत जे आसा न्ही एज्युकेशन क्षेत्र जावं आमी कल्चरल क्षेत्र जावं म्हणजे हांव जे कन्सेप्ट हाडटा म्हणजे उदाहरणार्थ आमी श्रमदान कन्सेप्ट आसा न्ही आमी लोकां कडेन मागलो 1 रुपया आनी 1 दीस ह्या कन्सेप्टाक लोकांनी भरभरून मदत केली आनी आजही लोक आमकां भरभरून मदत करपाच्या तयारीन आसा आनी फुडल्या वर्साक आमी ह्या श्रमदान कन्सेप्टाचें 100 घरां बांदपाचो आमी टार्गेट दवरलो आसा म्हणजे अशा प्रकारचे लोकांचें सहकार्य आमकां मेळत आसा त्यामुळे लोकांनी आमच्या कार्यकर्त्यांनी आमच्या व्हॅल्युएशनांनी आमची स्ट्रेंथ आसा ताकद जी आसा न्ही ती वाडयल्ली आसा आनी त्यामुळे अशा तरेचे पॉझिटिव्ह विचारसरणींतल्यान आमकां वचून की गोंयाक एक रोल मॉडेल किंवा त्याच बरोबर देशाक आमच्यानी एक वेगळ्या प्रकारचे आमचे म्हणजे सगळ्या बाबतींत म्हणजे स्वयंपूर्ण म्हणटा आसतना पळय प्रत्येक
सामान्य मनीस सुद्दां ते कसो ताकदवान सक्षम जावपा येता ह्या दृश्टीन आमी विचार करत आसा. त्यामुळे हांव सगळ्यां कडेन मागतां हांव फक्त केवळ समजून घेवपा खातीरच न्ही की तुमी आमकां मदत करपाचें दृश्टीकोनांतल्यान म्हणजे ह्या कन्सेप्टाक कशा तरेन मदत करपा येता. तुमी प्रेस आसा बरोबर काय न्ही, प्रेस सुद्दां जे आसा न्ही हाची पब्लिसिटी म्हणून आमच्या वेलविशर आसा तांच्या कडेन पावपाचें दृश्टीकोनांतल्यान मदत करपाक शकता. अशा हातूंतल्यान जो आसा तो कार्यक्रम जातलो आनी ज्या कार्यक्रमांतल्यान एक चर्चा जातली. फक्त म्हजो वाडदिवस जाय आज सुरवातेक एक ढोबळपण आसतात की फुडें कशें वचपाक जाय ताजें एक्झॅक्ट एक ब्लू प्रिंट तयार जातली आनी जेणे करून आमकां 2030 पर्यंत जे आसा न्ही आमकां विजन एंड मिशन जे आसा कन्वर्ट जे आसा न्ही समृद्ध काणकोण ह्या खातीर करपाक जाय. त्यामुळे हांव ह्या प्रेस कॉन्फरन्सच्या माध्यमांतल्यान हांव सबंद गोंयभरचे आमचे वेलविशर आसा हितूंतल्यान आसा की आमकां समर्थन दिवपी पाठबळ दिवपी आसा ज्या कार्यक्रमाक येवचें हो विशय समजून घेवचो आनी ह्या विशया फाटल्यान आमचे कडेन पूर्णपणे तारखेन तुमी उबे रावचे आनी एक गोंयाक किंवा देशाक जो आसा एक प्रकारचो एक व्यवस्थीत मॉडेल आमी आमच्या सगळ्यांच्या ताकदीचेर उबी करचें अशें म्हणून जे आसा न्ही सगळे सांगपा खातीर मुद्दम ही प्रेस कॉन्फरन्स घेतलेली आसा. सर तुम्ही विचार म्हणटा पळय तेन्ना विजन 2030 म्हणून तुम्ही 2030 सेटअप केला. येस तेतून मागीर मध्ये समृद्ध काणकोण इलेक्शन्स येतली सो दॅट इज ऑल्सो कवरिंग ना ताका काय दिस विल बी टोटली डिफरंट फ्रॉम पॉलिटिकल करियर. पॉलिटिकल करियर हांव विचार करत ना की कारण कशें आसा फाल्यां जर हो समृद्ध काणकोण ह्या विशयांतल्यान आमी जर हे ड्रीम आमी विचार करता आनी तर आमी सगळ्या प्रकारच्या लोकांक हांव म्हज्या बरोबर आशिल्लो तोच मनीस न्ही आज पयर सुद्दां जो आमी घर बांदले आसा न्ही म्हाका वोट केला न वोट केला हाजो विचारच हांव करना. म्हणजे तो सामको लास्ट मनीस आसा न्ही की ताजो विचार करून जो आसा न्ही की तो ताका समृद्ध करपाचें आसता. आज सुद्दां येदे व्हडले विचार करता आसतना आसा न्ही थंय आसा न्ही गवण तो तांणी हो कोणा बरोबर आशिल्लो तो कोणा बरोबर आशिल्लो तो विचार विशयच ना आमकां. आमी सबंद काणकोण तालुकोच एक विशेष शादी करता ती त्या वाचेर हें अशें घडलें जर जायत न्ही की राजकारण हें गवण ठरतलें. सो आजुनूय मागता जावं विकासूय जावं कितें म्हणटा फाटीं ते एक स्टेटमेंट केलेलो पळय आजुनूय म्हणटा सगळ्यांक बरोबर घेवन वता तो पळय कशें आसा तांणी विरोध जरी केलो की ताजे एक सर्टन ताजो एक विचार आसतलो. ताणें एखाद्या हांव जो विचार करता तांणी समजून घेतलो नासतलो. म्हाका दिसता आज हांव सांगता की फाटले इलेक्शन 2022 इलेक्शन जे आसा म्हजे कडेन खूब लोक नासले खूब लोक म्हणजे आज म्हजे परत एड एक 20-30% जे लोक एड जाला हांवें सगळ्यांक तांकां आपयलें अरे बाबा आमी अशा तरेन जर आमी व्हरपाक सबंद काणकोणाक म्हणजे प्रत्येक विशयाचेर जे चर्चा करून आमी फुडें वचपाक जाय जाल्यार तूं विरोध केल्लो हांव त्या विरोध म्हटलें ना आज हांव करूंक शकता न्ही आमी सगळे जाण करपाक शकता. त्यामुळे लोक सगळे आयिल्ले आसा. त्यामुळे कोण खंयची पार्टी आसा कितें आसा ताजे त्या राजकारणी सुद्दां हांव विचारच करता. लोक जेन्ना आमी रोजगाराचे उलयता तेन्ना स्वावलंबी उद्योग हाडपाक जाय अशें दिसता. नाही हांव तेच सांगता तुका हांव तुका हाजे वयल्यान ब्लू प्रिंट म्हणटा आसा न्ही आमी डेरी इस्टेट असो जो कन्सेप्ट जो विचार करता न्ही हांव सांगता ह्या स्वावलंबी हातूंतल्यान डेरी इस्टेटांतल्यान की प्रोडक्शन ते प्रोसेसिंग पर्यंत आसा न्ही म्हाका 1000 लोक लागता म्हणजे 1000 लोकांक एकोमोडेट करपाचें हें आसा. दुसरो विशय आमी विचार करतले आज मसल फार्मिंग जो आसा न्ही म्हणजे शिणाण्याची फार्मिंग जी आसा न्ही ती करपाची आज नवीन टेक्नॉलॉजी आयिल्ली आसा आनी आमचे कडेन समुद्र आसा डीप सी सुद्दां ती करूंक शकता. आज जर्मन सायंटिस्ट किंवा कोरियन सायंटिस्ट आमचे खूब टेक्नॉलॉजी घेवन आयिल्ले आसा. म्हाका दिसता ती जर आमची ती सक्सेस स्टोरी जर कन्वर्ट जालें जर जायत न्ही म्हाका दिसता 30,000 लोक लागता म्हाका एक आज म्हणजे हांव ऑर्गेनीक फार्मिंगचो विचार करता. ऑर्गेनीक फार्मिंग कन्सेप्ट जे आसा न्ही एग्रो बेस्ड सगळ्या प्रकारचे म्हणजे पणस धरून तो काजू धरून हळद धरून जे प्रोडक्ट पिकता ताजे प्रोडक्शन ते प्रोसेसिंग पर्यंत आसा न्ही म्हाका कितल्याशा लोकांक गरज आसतली. आज आमी काणकोण तालुक्यांक आमी हल्ली जो विशय निर्माण जातालो फिल्मी सिटी असो विशय म्हणजे एक ग्रीन इंडस्ट्री आमकां जावपाक जाय अशा तरेच्यो कांय मोठे जे कन्सेप्ट ग्रीन इंडस्ट्री जे खंयचेच पोल्युशन ना आनी जर काणकोण तालुक्याच्या लोकांनी एक्सेप्ट केले आसत जर जायत न्ही जाल्यार तेच लोकांक आमकां रोजगार दिवपा खातीर आसा न्ही एक 10,000-20,000 रोजगार ते दिवंक शकतले. म्हणून तो इन्व्हेस्टमेंट कन्सेप्ट म्हणजे जमीन आमी दिवपाक तयार आसा. ग्रीन इंडस्ट्री जर हाडूंक शकता जातल्यान अशा काणकोणच्या दर एक भुरग्याची रोजगाराची क्षमता निभावंक शकता अशा तरेन आनी तो जो विशय आसा न्ही आज आमी ब्लू प्रिंट काडटकच आमगे लास्ट डिटेलिंगा वतले. सो फिल्म सिटी तुमच्या हितून व्हरपा रेडी आहा हय लोकांनी लोक
सद्याक आतां आमी प्राथमीक सर्वात जमीन पयल्ली आसा त्यामुळे लोकांच्या मान्यतेन हे सगळे विशय आमी फुडें व्हरतले. लोक सद्याक IITचो विशय आसा न्ही, आमी सांग्यार चालू आसा, सांग्यारच्या लोकांना म्हणलें जाल्यार न्ही हांवें हाजे पयलीं सांगलें आसा आमी काणकोण तालुक्याचे लोक वेलकम करपाक तयार आसा. आमचे उपलब्ध आसा. सर तुमचे IRB केम येवपाच्या IRB camp. केम येवपाच्या तुम्ही DJ IRB कॅम्पा संदर्भात आसा न्ही आमी रिक्वेस्ट केल्ली आसा. थंय हो बारीक विशय न्ही तो, म्हणजे थंय आशिल्ले पुलीस क्वॉर्टर्स बाकी जग आसा न्ही, काणकोणचो एखादो जर IRBचो पुलीस आसा न्ही तो पणजे येवची पडटा किंवा आनी खंय वचची पडटा थंय जर थिंग वेवस्था जावंक शकता जर रिक्वेस्ट केल्लो आसा. If you are ready for Film City or IIT, like आता 3 पाकाक हे ओपोज करतात की पेडणे त्यांचा आमदार आमी खंयचेय प्रोजेक्ट आसा न्ही जे ग्रीन प्रोजेक्ट आसा म्हणजे जे खंयच्याच प्रकारचे पोल्युशन जावचें ना आणि म्हाका दिसता काणकोण तालुक्यांत मुबलक भरपूर लँड आसा. म्हणजे सादारणशें म्हाका दिसता म्हणजे पैंगीण आमची पठारा वेली आणि लोलये पठारा ह्या 2 पठाराचो विचार केलो जायत न्ही सादारणशे 80 ते 90 लाख स्क्वेअर मिटर आसा न्ही की अशे बेरन फातराळी जमीन आसा न्ही ती आमचे कडेन आसा आणि हे लोक जे आमचे कोमलदारी लोक आसा न्ही या सगळ्या विशयाक सपोर्ट करपाक तयार आसा. Media channel and press bell icon for latest notifications.